मग नाव कितें तुमचें? बाळकृष्ण गांव. म्हाका सांग, हांगा एक्सिडंट हो जालो कित्याक लागून जाला, कसो जाला? जाता कितें जाणा रस्तो हांगा कित्याक थंय कलवट पळय हाज्या फुडें वो रस्तो पूण आसा आनी थंय मातशें गॅप कशें आहा आनी ती गाडये ताका कळना ती कशी जाल्यार ती गाडी कितें जाता थंय तेंच्यांनी पॅरापेट बांदलें त्या खातीर पॅरापेट सुद्दां तांकां कळना पॅरापेट अशी गाडी आनी कितले उडयली अश्यो हांगा आठवड्याक एक दोन तरी पडटाच गाडयो चालूच आठवड्याक दोन तीन गाडयो पडटातूच. गाडी आसात कोण कोण थोडे उखलून गावता थोडे उखलून गावना ह्या जाय उखलून गावता तेका आधी एकदां केल्ले एस्टिमेट केल्लो कितें केलो कोण ना तर परत आनी कोण हे ना आतां एक म्हणटा अशें कितें हे जाल्लो एस्टिमेट जाल्लो लोकांनी तेंच्यांनी सरकारान बेगीन करून घेवचें हे खूब आसा 10-11 वर्सांनी सुद्दां पडटात गाडयो कमीत कमी अशें 10-11 वर्सां जालीं ह्यो गाडयो ना 4-5 वर्सां जालीं म्हणजे 10-11 वर्सांची सुद्दां गाडयो आसात रातचे चड कोण रातचे पडटात गाडयो. हो खंयसर पडटा ही एरिया? हे एरिया भाटी अंजुना पडटा. अच्छा, जो रस्तो शिवोले वयता त्या रस्त्याक. शिवोले आनी खंय म्हणटा हांगासर? शिवोले कळंगूट वागात कायसुवा म्हापसा रोड आहा हांगा हे अंजुना भाटी अंजुना बॉबी बाराचें जंक्शन थंयसर म्हणटा. ओके सर, आठवड्याक 2-3 गाडयो अश्योच पडत आसता. हेचें मुख्य कारण म्हणजे हांगासर हो नाला सारको ना. हय नाला म्हणजे ती मातशी ती व्यवस्था फाटल्यान ना ते म्हणजे गॅप कशें आहा लोक कळना तांकां गॅप करून टर्न मारता आनी सरकार हेचेर लक्ष दिना. येवन गेल्ले अशें एकदां आमच्या भावाच्यान एकदां हे गेले एकदां येवन केले ते पयले कितें केलें एस्टिमेट बी केलो आतां कितें केलें खबर ना पूण हेचेर फॉलोअप जायना काय? फॉलोअप जावना आनी ओके. ऐसे किया ना होटल को ऐसे एक वेटी रखा है और ऐसे ऊपर से क्या नीचे से थोड़ा लोखंड डाल के मजबूत करना चाहिए. किस वजह से हो रहा है, अंदाज नहीं आ रहा है क्या? बार बार गिरता है इधर हफ्ते में 2-3 तो कैसा जाता है इधर हर दिन में चलो ऐसे भी निकाल लेगा आदमी रात को गिरा तो क्या होता है बाद में बहुत परेशानी होता है इधर. रात को हम लोगों को भाग करके हम भाग के आते हैं इधर बाद में क्या करेंगे बहुत प्रॉब्लम है बाद में करेंट किधर चलाओ बाद में ये करना ही चाहिए ना. अभी बार गिरता है तो करना चाहिए. एक बार गिरा तो चला हुआ लेकिन हफ्ते में 2-3 बार गिरा तो कैसा होता है बाद में कोई मर गया तो ऐसा प्रॉब्लम होता है. ये करना चाहिए इस पर ऊपर ध्यान देना चाहिए. बोलेगा क्या मुझे? गाड़ी वाले बोला ऐसे तुमची गाडी आहे का? हां मला सांगा, ॲक्सिडेंट का झाला, कशामुळे झाला हा? तुला कशाला सांगू तू कोण आहे विचारायला तू कोण आहे विचारायला कोण काय ते तुझं कार्ड दाखव पुलिस आहे गवर्नमेंट आहे. लेकिन मुझे बोला कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? हाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है.